टाइम करूया 8:29 आणि दुसरो श्लोक गावया. Devaram Kadilya Disha Bhagivata Kvar Maricha Yod Misato Kot Kotyana Koro Zomoya Vehidi Moka Ekalis Monachi Sauna Sogli Devache Atuya Ono Bapakari Bhuta Ani Povitratmya Soda Sasna Sasna Hallelujah, 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 Hallelujah. बाबाची उदाची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, आयज आमी कार्मेल दोंगरावेली बागयोंत आंकवार मारिया हिचें स्मरण करता. आंकवार मारी आमच्या जिवितांत जेजूनच आमकां तिका दिल्या. क्रुसार मरतना आपली आवय आमची आवय करून दिल्या. लेडी ऑफ माउंट कार्मल हिचो आमी उगडास करता तेन्ना आयज उदीक करून आमचो संबंद तिचे ताई घट करुया. उदीक करून संबंद म्हणटा तेन्ना जे भशेन ती जियेली, भावार्थाची वस्तुरी ती जाली, जेजू सवें तिणें आपलो मोग दाखयलो, हुस्को दाखयलो, जेजूच्या मिसावान तिणें वांटो घेतलो. सोडवणीचे ह्या कामांत ती भागेली जाली. हेच गूण आंकवार मारीचे आमचेय करुया आनी तिका सांगाता घेवन आमच्या जिवितांत आमकांय राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. हाचे आमी मीस भेटयता विरोधियाना भेटो हिच्या आत्म्या खातीर. देवान तिची काकूत करून कसलीय कोतां आसा जाल्यार भोगसून तिका सासणेक सूख फावो करूं म्हूण मागुया. तेच बरोबर आयज जोगिंदूश शांतूश आपलो जल्माचो दीस पाळटा. ताकाय देवान भलायकी फावो करून आनी ताचेरूय कृपा वतो ताचे पासत मागुया. आनी आमी सगळीं एमिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसुणें मागुया. हांव पातकी सोडुया देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटान आमी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोबर. त्या पासत भगवान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्ग उरला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोनिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा भोव व्हडल्या बापा, आदल्या कोरोनांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्याच्या मुण्यारपणान नावाडलोय आनी नव्या कोरोनांत तुज्या पुताचे माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. हे आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना.
जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सियोनाचे दुवे, गायोन घोर आनी कुशाल जा. हो पळे हांव येता, तुजे मोदें तिकान करूंक येता, असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं, ती ताची पोरजा जातली. पूण तो तुमचे मोदें तिकान करून रावतलो. आनी दोळबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपले दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपल्या कासाचे करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर कोलिस्टान म्हाका केली ओजापां, पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्याकांय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनांत गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तोमाये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देऱ्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी तांच्या दू पुतांक दिल्ले उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, बागयोंत आंकवार मारी तूं सोदो तुंबो मानेस, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेवून आयलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी ही म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाव भयणीनो,
जेजू आयज ही उतरां म्हणटा, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. हें शुभ वर्तमान बाबडीन आयकुच्या आदी वो समजुच्या आदी जेजू खंय आसलो, खंय कोण कोण आसलो, कसलो लोक आसलो हें जाणा जावंक गरजेचें. हें शुभ वर्तमान घेतना पळय तें मातेवसाचो 12वो आवेस्वर आनी 26 to 30 हे वर्स ताच्या आदीं कितें घडलेलें. जायते जाण जेजूचेर आड चिंतताले, अदी करून फारिजेव आनी हेर दुसरे, कित्याक जेजू उलयतालो तीं उतरां तांकां बरीं माननासलीं. तो म्हणटालो, तुमच्या प्रवाद्यावन व्हड हांव, सोलोमनाच्याकून व्हड हांव, तुमच्या देव मंदिरावन तुमचें देव मंदिर इतलीं वर्सां बांदूंक पडलीं, म्हजे लागीं शक्ती आसा ते 3 दिसांनी मोडूंक. असलीं उतरां तांकां बरीं लागनासलीं. ताणें सोयत्यो घेवन वेपार करतल्यांक देव मंदिरांत धांवडायलेले हें बरें लागनासलें तांकां. बाप आनी हांव एकूच अशें म्हणटाले तेवूय तांकां बरें लागनासलें. आनी आतां हें सगळें केल्या उपरांत घरच्या फामिलीचेर येता आनी म्हणटा, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. बाबडीनो, कांय फावटी दिसता जेजू आपले फामिलीक पयसायता, आपले आवय, आपल्या भाव भयणांक, काजन्स कोण आसले तांकां पयस दवरता. ह्या उतरावून त्यावून अदीक व्हडती जेजू फुडें म्हणटा पळय ती, स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कशी करता, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय. स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कशी करता. बाप आनी हांव एकूच म्हणटालो तो तेन्ना. जी कोण बापाक एकवटता ती म्हजी आवय, ती म्हजी भाव, ती म्हजो भयण. आनी अशें सायबीण मायन केलेंच. म्हणटच रोगताच्या नात्यावून सर्गीच्या बापा सरशी हें नातें अदीक दवरता, ती की आपणाक अदीक मानवता म्हणटा. आनी आवय, ताची आवय सायबीण माय, हें तिणें केलेंच. आनी हाका लागून तिचें जिवीत एके भाशेन भाग्यवंत आमी जाणाच. पूण तो तिका किकोत करिना, पूण त्यावून अदीक व्हडतें सोत दाखयता, रोगताच्या नात्यावून अदीक देवाची कशी करता तें करून. आनी जेजून हें केलें. जोवांच्या 4थ्या आवेस्वरान आमी आयकता, बापा सरशी संबंद सांबाळलो. हेच भाशेन आमीय करूंक मागता. बाबडी न्हू, आयज सायबीण मायची आमी परब पाळटना माउंट कार्मल जायते फावटी आमी बेतीन घालता. बेतिनाचो समोज आमकां एके भाशेन हीच सायबीण माय राखूंक. बेतीन म्हळ्यार इंग्लिश भाशेन आमी स्कॅपुलर म्हणटा. हें उतर लाती भाशेंतल्यान येता. स्कॅपुले म्हणल्यार शोल्डर्स, गुंजां. भायल्या गांवांत तेन्ना वेस्टमेंट घालताले ते सोकलातान गुंजाचेर तान चोकला. आयज आमी फकत तें बेतीन घालता. आनी वेस्टर्न क्रिश्चन वेस्टमेंट हें दाखयतालें कितें एके भाशेन आमी इल्लेशें आतां बेतीनूच घालता. तें फिलियल रिलेशनशीप म्हणल्यार मोगाचो संबंद आमचे आवयताय, सायबीण मायताय. दुसरें आमची एक कुणां क्रिस्तांवाची, क्रिस्टियन कमिटमेंट आमचो, क्रिस्ती आमचो एकवट राखूंक हो कमिटमेंट जेजू हें आमचें बेतीन दाखयता. तिसरें स्वता बाबडो बेतीन आमी घालता जाल्यार सायबीण मायन आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. म्हणटच हें फिलियल रिलेशनशीप, मोगाचो संबंद सायबीण मायताय. क्रिश्चन कमिटमेंट, जेजू सरशी आमचो हो कमिटमेंट. आनी तिसरो तेच सायबीण मायन आमकां राखूंक जावं दी. होच आमचो एके भाशेन हुस्को दाखोवंक कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण, जी कोण सायबीण माय भाशेन खुशी करता तीच आमी ती खुशी करूंक. आनी आमी ह्या बेतीन घालता तेन्ना सायबीण माय सरचो अदीक मोग दाखोवंक, क्रिस्ती आमचो कमिटमेंट घट जावं आनी तीच सायबीण माय आमकां राखूंक.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता. तुवें तुमी दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो अणभव जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माई जावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काडी मनशांताय कितली ओप्रेमीक तुजी दोयडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुलतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो धोलबार संतोसान तुका वाखाणटा सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 धोलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गान संवसार म्हणला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुत्वेची आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखड्याची काळज, नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदगार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोनिया जेजू, आमी हो उलो खाता आनी एक काळसेंतलें पियेता. तितलेय फावटी वैभवानी येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता.
हांव जिविताचो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडार रगत तेन्ना मातसो मेस्ता पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वांटून. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबाकडीची काकूत कर. करीत भशेन विरोधी नाम बेटोळीच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्यार समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समारंभ केल्यार जोकी दोस सांतोस हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या दिसांनी पावसाच्या ह्या वाऱ्याक लागून जायते जाणांक लुकसाण जालां. जायते घराब्यांनी दूख आयलां. जायते जाणांची शेतां भाटां पिड्यार जाल्यात. तांचोय आमी उगडास करता. तांची दया कर म्हणून मागता. अकबार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यान दोन दिसान सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकें येवं. तुजी कशी सर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपलो रायचे सामकें दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुचिता तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां जाणें पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां आनुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृपेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रात व्हड चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आस. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. वचे शरीर संसाराचे पाप करून ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
सुभागी कुसवो अंकवार माईचो सासणांच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलेलो तो. प्रार्थना. कोण वड्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतस बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर पुजा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया अंक T39. नोमान तुका स्वर्गाची माराणी, नोमान तुका बोडव्यांचे सायबीनी, तारो खामचो तुझे सुलूब सोलो आनी उजवाड संसाराक प्रकाशलो. सोहंतोस तुका वैभवी आंकवारी, सोहंतोस आनोन सगळ्यावन सुंदरी, आनोन तुका बोसुरेक माराणी, आमचे खातीर जेसुके मागणे कर.